मोगाचनो तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल देवाच्या उतरांच्या नियाळाक हांव हार्दिक स्वागत मागता। मागण्याद्वारे देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी आरंभ करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमच्या रचणारा, पोसणारा, सांबाळणारा जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, पवित्र आत्म्या आमच्या पवित्र करणारा त्रिएक देवा, तुका आमी मान बागयता, तुजो मोग आमी नियाळता, तुजो मोग आमी वाकणता आनी तुका काळजांत तावन आमी अर्गां दिता। तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयताय, तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां धैर्यान भरताय, तुज्या उतरां मुखांतर आमकां तुवें भलायकेन भरलाय, शांती समाधानेन भरलाय, वाट आमकां दाखयलाय। तुज्या उतरां मुखांतर आमकां तुवें तुजीं भुरगीं केल्याय आनी तुज्या उतरां मुखांतर आमच्या काळजांत मनांत आसलो तो काळोख तुवें काडून उडयलाय आनी तुज्या उतरां मुखांतर आमकां आमच्या आत्म्याक जायबुतें खाण तुवें दिवन, पिवण तुवें दिवन, आत्म्यांत आमी बलिश्ट जावन त्या आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमचें क्रिस्ती जिवीत तें फावो ते प्रमाणे जियोवच्याक आमकां तुवें आपोवणें दिलाय आनी फावो केलाय। ह्या पासत आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता। आख्ख्या मनशा कुळा पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी आमच्या राजकीय मुखेल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता, राजकारभाऱ्यां पासत आमी तुका अर्गां दिता, अधिकाराच्या हुद्द्यार स्थानार आशिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत आमी तुका अर्गां दिता। तशेंच पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत, आमच्या पाप साहेबा पासत, सर्व कार्दिनालां पासत, आर्च बिस्पां पासत, सर्व बिस्पां पासत, गवळीक बापां पासत आनी तशेंच सर्व याजक आनी धर्मीक भाव भयणी पासत आनी हर एक आमच्या भावा भयणी पासत आमी तुका अर्गां दिता। पवित्र सभेच्या हर एका सान्यांनी परगट करची तुजी सुवार्ता, ती बरी खबर तुका निजा देवाक वळखनातल्या आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळाच्या सोडवणदाराक वळखनातल्या सर्वांक ताका फावो ते प्रमाणे वा तुका फावो ते प्रमाणे वळखुच्याक आमी परगट करची ती सुवार्ता हर एकल्यांक ती पावो आनी हर एकलो जेजूस आपणाचो सोडवणदार म्हणून स्विकार करूं आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जोड दिली ती सोडवण आपणाव। हे मागणें आमी करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। मोगाच्यानो आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी हर एकली समाधान संतोष आशेता, कित्याक मनशाक समाधान भोव गरजेचें। समाधान मनीस सोदून वेता, समाधान आसल्या जाग्यार रावोंक आशेता आनी समाधान बिगडल्ल्या वेळार ताची भलायकी बिगडटा। आनी अशें जाल्ल्यान आमच्या जिणयेंत केदळां आमी खंत करता, केदळां आमी चिंता करता, केदळां आमी आमच्या जिणयेंत जायतीं सवालां जवाब मेळनातलीं उदयतात, तेन्ना ताचो प्रभाव आमच्या जिणयेचेर पडटा आनी हातून आमकां समाधानान जियोंक जायना। मात्र न्ही, आमच्या सांगाता जियेतल्या व्यक्तींक आमी समाधानान जियोंक सोडूंक जायना, म्हळ्यार एक अडखळ जाता आमचें जिवीत। देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, हें समाधान आमकां खंय तावन मेळटा? हें समाधान कोण आमकां दिता? हें समाधान खंयसर आसा? हर एकलो मनीस आशेता। त्याच दिशेन आमी पळयता मनीस जायत्यो वाटो सोदता। ह्या वाटेन गेल्यार म्हाका समाधान मेळत, अशें केल्यार म्हाका समाधान मेळत,
हांवें अशें चिंतल्यार म्हाका समाधान मेळत, वा असल्या असल्या व्यक्ती कडेन गेल्या वेळार म्हाका समाधान मेळत म्हणून मनीस हेवशीन तेवशीन धांवता. मनीस फोनार उलयता, मुखामुखी उलयता, बूक वाचता आनी थोडे फावटी सोदून वेता समाधान आपणाक जाय म्हणून. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हें समाधान आमकां मेळाचें जाल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी पळोवंक जाल्यार आमकां समजता की कशें तें आमकां मेळटा म्हणून. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्राक आमी वचूं जाल्यार सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत, सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत 6व्या वळेरींतल्यान आमी वाचूं जाल्यार आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा, तो आमी उक्तो करचो आनी फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्राक आमी वेचें, 4थ्या अवस्वराक आमी वेचें. थंयसर 6व्या वळेरींतल्यान आमी वाचूं जाल्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा मोगाच्यानो. थंयसर कितें बरयलां? कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो वळो आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. तो वळो आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें म्हणजे देवाचें समाधान. म्हणजे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलें अपुरबायेचें उतर हांगासर आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. आज मनीस समाधान ना म्हणच्या बदलाक खंत हुस्को धरिल्ल्या निमती मनशान समाधान होगडावन घेतला. समाधान आमकां देवान दिलां, समाधान जेजून आमकां दिलां. हें कित्याक म्हजे लागीं ना गी म्हळ्यार हांव खंत आनी हुस्को धरून जियेतां. खंत फाल्यां कितें घडात, आयचो दीस कसो करचो आनी मुखार कितें घडात, वा आपणाक ताच्याच एका व्यक्ती आत्मीक जिविता विशांती खंत हांव खंय वचून पावान, देवान म्हजी पातकां बोगशिल्ल्यांत गी, म्हाका बोगसणे मेळ्ळात गी, देव म्हजेर कांकूळ दाखयत गी, देव म्हजे दया दाखयत गी. हांवें असली एक सूख केल्या ताका म्हाका त्या सुखी खातीर बोगसणे मेळ्ळां गी, वा सगळ्यांनी म्हाका बोगशिलां गी. असली आनी हेर थोडी सवालां मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां खंत आनी हुस्को धरून जियोंक कारण करतात. वा संवसारांत घडची थोडी घडिता जावं पुरो थोड्या ग्रेस्त मनशांक पळोवन एका व्यक्तीक खंत सुरू जायत. कित्याक? तूं कित्याक ग्रेस्त, हांव कित्याक दुर्बळो, देवान अशें कित्याक केलां, म्हजे जिणेन कांय म्हणी सडूणें घडलां गी, वा म्हजेर कितें शिराप म्हणी आसा गी, नाल्यार हांव कित्याक असो. तूं पळय ग्रेस्त जावनूच येता. तांगेर पळय केदाळां पळयल्यार संतोश उल्हास बरोवन आसा, तांकां खंयचेंच उणें ना, पयशे बरोवन ओंपतात, बरें बरें काम आसा, भायल्या गांवांक पावल्यान खंय फंक्शन कार्य केल्यार केदो व्हड दाबो असो करतात. हें कित्याक? म्हाका कित्याक वा आमगेर कित्याक अशें ना, अशें हांव चिंतूंक बरो. पूण देवाचें उतर कितें सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो? कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. वय तुका कितें जाय? हांगासर आमी सारकें समजूंक जाय, मागण्यान आनी उपकारी मनान. केदाळाय आमी उडासन दवरचे जाल्यार सांगत, मागणें म्हणटा आसतना आमचें अखेर कशें जाता? देवा म्हाका समाधान दी, देवा म्हाका भलायकी दी, देवा म्हाका ग्रेस्तकाय दी, देवा म्हजी पातकां बोगशी, देवा म्हजी काकूळट कर, देवा म्हजी सोडवण कर, देवा आमचें एक अशें एक बरें फाल्यां जावच्या तें बऱ्या रितीन जायशें कर. अशें मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर उतर कितें सांगता? हर एक तुमची गरज, वय गरजो आसात मनशाक ना म्हूण सांगना, मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कित्याक?
मागण्यान मात न्ही उपकारी मनान. म्हळ्यार आमी कितें समजता की म्हळ्यार आमी कितेंय आमकां गरज आसा तें आमकां देवान येदोळूस फावो केला म्हणल्या मनोभावान आमी तें मागणें करी जाय. धाकल्याक सांगचें जाल्यार म्हाका समाधान जाय. हांवें कितें म्हणा जाय, देवा म्हाका समाधान दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. दी म्हूण सांगचें न्ही. मागण्यान आनी उपकारी मनान. मागणें कितें, समाधान जाय न्ही गे. मागणें उपकारी मन कितें, दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. अशें जायचें म्हजें मागणें. कित्याक समाधान देवान म्हाका दिलां तें हांव बघून जियेना जाल्यार हांवूच ताका कारण. देखून पयलें म्हजो अविश्वास थंयसर आसलो पयस वचोसय. समाधान म्हाका दिवना म्हूण हांव चिंता. तो दुबाव म्हजे तावन पयस वचोसय. देखून हांव मागणें करतना कशें म्हणा जाय, देवा म्हाका समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. हांव दुर्बळ म्हूण हांव चिंता. हांवें म्हणा जाय, देवा म्हाका तुवें ग्रेस्तकाय दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां गे म्हणलो एक दुबाव म्हाका आसा. हांवें कितें म्हणा जाय, देवा म्हजी पातकां सर तुवें बोगशिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आनी आमचेर कितें गे, आमच्या घराक बरें फाल्यां जावचें आसा. आमी कितें म्हणा जाय, आमच्या घरा जावंक अशें कार्य बऱ्या रितीन जायशें केल्ल्या देवा हांव तुका अर्गां दिता. एक सैरीक जाय तुज्या पुताक वा दुवेक, म्हज्या पुताक बरी सैरीक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हज्या दुवेक बरी सैरीक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. भलायकेच्या विशयांत तूं कश्टो नासाय. तुवें कितें म्हणा जाय, जेजू वा मोगळा बापा म्हाका बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर, आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. उतरान सांगचें जाल्यार, जेजू आमी जाणाव तुज्या गाया वरवीं आमकां गूण केल्ल्या खातीर, म्हाका गूण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. मागण्यान आनी उपकारी मनान तुमच्यो गरजो देवाक कळीत करा. कित्याक देवान हर एक संगत आमकां हर एकल्यांक दिवन जाल्या. जर तर ताचें आमी तें संगत बघून जियेना तेन्ना तो आमी अवकाश बऱ्याक वापरी जाय. म्हळ्यार देवा लागीं आमी आनीक चड गुणायेन आमचो भावार्थ व्यक्त करूंक ती संगत आमी वापरी जाय. जर तर आमची भुरगीं पोखरी आसात, सांगलें आयकनात, हांवें कितें म्हणा जाय, देवा म्हाका बरीं भुरगीं तुवें दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. आमी सांगलें सकट आयकुनची भुरगीं तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. हें कित्याक हांव सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगा बरें येयलां मागण्यान आनी उपकारी मनान. आनी तेंच आमी आनी एक रितीन जिवनचें जाल्यार, देवा असलीं भुरगीं कित्याक तुवें म्हाका दिलाय म्हणल्यार कुडलें तें खंड जावन बरें घडना. तो पोखरी आसलो आनीक पोखरी जाता. तुमी सांगलें उतर एक आयकनातलो वा दोन आयकनातलो आनी मुखार कितेंच तो आयकोनचो ना. कित्याक तुवें तुज्या तोंडांत हांव तें उसारलें. आमचो भावार्थ देवा तें असो आसा जाय की आमचें मागणें देवान तें करन जालां म्हणल्यार बरी. कित्याक आमी सारकें करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी खंयचेंय सारकें करूंक जायना. देखून देवाक मात तें साध्य आनी तें ताणें केलां. ह्या घडये तूं तें अनुभव करन नाय जाल्यार तुका देवा लागीं तुजो भावार्थ व्यक्त करूंक एक अवकाश म्हणून तुवें चिंतूंक जाय. अवकाश म्हणून तेन्ना आमचें मागणें आपापी बदलता. एक फावटी आमी शिकल्या जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर तूं सकाळीं उठोन तुजें पयण आराम करताय वा सकाळीं उठल्या कुडलें मागणें करता, देवा आयचो दीस बरो म्हाका आयचो दीस बऱ्या रितीन करसूंक म्हाका तूं फावो कर म्हणच्या बदलाक, देवा आयचो भागी दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसाचें हर एक काम बऱ्या रितीन तें हांवें पोंताक पावयशें केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसाचें म्हजें पयण तुवें शाबितायेन केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. पळय, हांव आज पयण करता आसतना स्कुटरार येताना एक पेटो आड आयलो आनी असो आदळ्ळो की जोरान आवाज जालो. कित्याक तो रोड सायडींतल्यान खंय थावन आयलो म्हूण कळीत ना. आदळ्ळलो पेटो मुखार आनी कुशीन पाशार जावना, थंय थावन तो फाटी गेला. म्हजी गाडी मुखार आयल्या आनी पेटो खंयसर आदळ्ळो थंय थावन फाटी, तो खंय आयिल्लो थंयच फाटी गेला. हांवें एक थोडे घडयेक मात्र ताका पळोवंक साद जालें. गाडयेक कांयच मार जावना, म्हाकाय कांयच जावना. खंडीत जावन तो पेटोय शाबीत फाटी धांवला म्हणचें दुबाव ना. मोगाच्यानो आमी म्हजें पयण शाबीत कर, सोबीत कर, म्हाका राख म्हणचें न्ही, केल्ल्या खातीर अर्गां. कित्याक देव आमकां कित्याक वायट करता? देवातावन कितें वायट येवंक साद आसा मोगाच्या भावा भयणीनो? हर एका घडये बेसांव असो शिवर
वेसो असो शिवर तो आमचेर वचून आसा. वय मो देखून गेल्या त्या 2 तारखेर राखण बडव्यांचें फेस्त आमी आचरण केलें. ते देवदूत कितें करतात? कितें 9 आनी 1 आमी पळोवचें जाल्यार थंय पळयता हांव 11व्या आनी 12व्या वळेरींत सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. राखण बडवे म्हूण तांकां वय तितली जतन देव आमची घेवन आसा. ते पयलेंच ताणें प्लॅन केलां. ते ताणें पयलेंच आमचे खातीर येवजन आसा केलां. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा संवसाराचे स्थापने आदींच देवान आमकां जेजू क्रिस्त थंय विंचल्यांत म्हणून. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एक आमची गरज कसलोच कंत हुस्को आमी धरिनासतना हर एक आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान आमी देवाक कळीत करचें. तवळो आमचे जाणवायेन आटापक नाजो जाल्लें तें देणें म्हळ्यार आमकां तें समजना कशें म्हणून, आमकां तें विवरण दिवंकय जायना तसलें एक देणें. कितें तें देणें जावन आसा देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. देवाचें समाधान, हे समाधानांत इल्लीशी विशेशता आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें समाधान म्हणटा आसतना तितलेंच रावल्या जावचें ना. कित्याक आमी पळयता जुवोव सुवांजेल 14वो अध्याय, जुवोव सुवांजेल 14व्या आवस्वारांत 27व्या वळेरींत हांव आमी वाचून जाल्यार थंय आमी पळयता जेजू म्हणटा समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता. कितें दवरून वेता? समाधान हांव तुमचें थंय दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. चीत दिवन आयका, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. आतां आमी हांगासर वाचले फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत तेंच कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हांगासर जेजूच म्हणटा समाधान हांव तुमचें थंय दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. उडा जोरा, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना म्हळ्यार संवसारी दृश्टेन, त्या संवसारी दृश्टेन आमी मागणें करूं जाल्यार लोक खरे देवाक वळखनातलो कशें मागणें करतात त्या रितीन आमी मागणें करूं जाल्यार, वा आमी हेर वळखीचें कशें दी दी म्हूण सांगून मागून आयल्या त्या रितीन आमी मागूं जाल्यार आमकां तें तसलें समाधान मेळचें ना. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, तेंच हांगासर फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आमी कितें वाचलें थंयसर जेजून सांगलें जावन आसा तें म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. कसलेच खंत करची नाका, भियोवचेंय तुमी नाका. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कितली बागिनी गे. आमकां देव सांगता खंत करची नाका, भियोवची नाका. कसलोच खंत हुस्को तुमी दवरिनाकात. तुमचें सक्कड तुमचे गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सदांच जाणा जायचें कितें 19व्या आवस्वारांत बरयलां जुवोवच्या वांजेलान 30व्या वळेरीन कितें बरयलां. जेजू म्हणटा संपदलें म्हणून. आमी साबार पोटी हें उतार आयकलां. संपदलें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, कितें हर एका मनशाक गरज आसलें तें देवान कर्ण थिरसिलें, तें कर्ण मुक्तिलें. आमी कितले फावटी ह्यो शब्द, एक शब्द आमी कितले फावटी नियाळ्ळ्यार पावसना. कित्याक तांतू आसा संपदलें म्हणून जेजून सांगलां न्ही गे, तर हांवें कित्याक म्हज्या विशयांत खंत करची. संपदलें म्हूण जेजून सांगलां न्ही गे, तर हांवें कशें जेजूच्या त्या काकुळटींतावन, जेजूच्या त्या दयेंतावन भायर आसचें. हांवें ताचे भितर आसा न्ही गे. संपदलें म्हणटा आसतना म्हजी सोडवणी जेजून संपयली न्ही गे. संपदलें म्हणटा आसतना कितें हांवें होगडायिल्लें तें जेजून म्हाका फाटीं दिलें न्ही गे. संपदलें म्हणटा आसतना जेजून म्हज्या सोडवणे खातीर आनी कितें बाकी दवरूंक ना न्ही गे. हो फावत म्हजें तें आसूंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक आमी केदाळा जेजूच्या वा देवाच्या त्या उदारपणाचेर, त्या उदारपणाचेर लुबावता. ताची दया, ताची काकूळट, ताचो मोग कितलो गुंडाय असो, कितलो उंचाय असो, कितलो विशाल म्हणलें तें आमी समजना. तेन्ना आमी खंत करता.
तेन्ना आमी खंत करता पळया भुरगीं मोगाच्या भावा भयणीनो खंयचीं भुरगीं हांव बापाय थंय सांगत आसतना खंत करतात भियेतात ना भियेनात कित्याक तांकां कळीत आसा आवय आसा बापूय आसा ती म्हाका सोडून घालनात ती सांगत आसात पूण देवाचें उतर म्हणटा जल्म दिल्ली आवय आपल्या बाळाक विसरात गी म्हणून सवाल घालता विसरात जाल्यार एका देवळा हांव तुमकां विसरूंचो ना विसरात जाल्यार हांव तुमकां विसरूंचो ना हो जावन आसा देवाचो मोग मोगाच्या भावा भयणी कित्याक म्हज्या आनी तुमच्या बऱ्यापणाचेर होंदून न्हय ही एक देवाची दया ही देवाची काकूळट ताचे निमती आमकां तें फावो जाला देखूनच कसलोच खंत आनी हुस्को तुमी धरिनाकात कसलोच खंत हुस्को तुमी धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा कितें तुका जाय तें देवान दिलां देखून तें विशय तूं सांग आनी त्या पासून तुका मेळ्ळां म्हणून देवाक अर्घां दी कितें तुका जाय तें देवान दिवन जालां आतां तुका तें उल्लेख करूंक आसा ओके उल्लेख कर त्या संगती विशयान सांग आनी देवाक हे म्हाका तुवें येदोळूस फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां जेजू म्हजी तुवें सोडवण केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां जेजू म्हजें तुवें काकूळट दाखयल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां म्हजे वयर आसले हर एक शिराप तुवें काडून उडयल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां अशें मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कळनासतना मागोवंक आसा पूण मागणें आखेर कशें जायचें हांव तुका अर्घां दितां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां तेन्ना देवाक व्हरतो संतोष न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो हो म्हजो पूत ही म्हजी धूव म्हजें उदार मन समजूंक शकल्या ही म्हजी धूव ही हो म्हजो पूत हांव कोण म्हूण समजूंक शकलां देखूनच तो हर एका संगतीन म्हाका अर्घां दिवनूच आसा म्हाका तो अर्घां दिवन आसा कित्याक तो जाणा जाला गे हांवें ताका सकडी दिला म्हणून तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्घां दिवंक कितली आमी दिल्यार ती उणींच म्हूण आमी सांगप जाय कित्याक तितलें देवान आमचे खातीर केलां तितलें देवान आमचे खातीर गेलां आमी थंयच मुखार पेद्रूच्या पयल्या पत्राक गेल्या जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्याय थंयसर कितें म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्याय थंयसर 10व्या वाक्याक आमी गेल्या जाल्यार थंय कितें म्हणा पळयात आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात जेजूक वळखोवच्या पयलें आमी एक परजा जावन नातल्या आतां जेजूक वळखल्या उपरांत ताका वळखलो हर एकलो एक परजा देवाची परजा नवी इस्रायल परजा जावंक पावली आदी तुमी एक परजा जावंक न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदी तुमी काकूळट जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकूळट मेळ्ळ्या पळया आदी तुमी काकूळट जोडूंक नातली आतां तुमकां काकूळट मेळ्ळ्या आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात पळया मोगाच्या भावा भयणीनो जातेल्यात म्हणून ना काकूळट मेळटली म्हणून ना जाल्यात काकूळट मेळ्ळ्या देखूनच हांवें म्हणलें जेजू तुवें म्हजी काकूळट केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां जेजू तुज्या मुखांत हांवें देवाची परजा जावचें भाग देवाचो भुरगो जावचें भाग म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्घां दितां अशें मोगाच्या भावा भयणीनो केरळा आमी हर एक आमकां येदोळूस मेळोन जाला म्हणून सत मानून घेवन देवाक अर्घां दिता हें जाता आमचें दिसपट्टें मागणें हें जावन आसा जायजें आमचें दिसपट्टें मागणें देवा म्हाका तुवें सक्कट दिल्ल्याक हांव तुका अर्घां दितां भलायकी दिल्ल्याक हांव तुका अर्घां दितां जेजू तुज्या गळ्या वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्घां दितां कित्याक ह्या एका उतरांत कितलोसो अर्थ आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी काकूळट ताणें आमची केल्या आदी तुमी काकूळट जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकूळट मेळ्ळ्या आदी तुमी एक परजा जावन नातल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात तर कितें उणें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां कितें उणें आसा आमकां कांयच उणें ना देखून किर्तन म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना
सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून आमी किर्तन वाचलां, किर्तन गायलां कितलेशे फावटी, जाल्यारय आमचे जिणेंत म्हाका कितलेशें उणें आसा म्हण हांव दाखयना गे म्हज्या उतरांत. आनी की म्हाका कितलेशें गे मेळोंक आसा, म्हजे खातीर माग, तो एक उपकार म्हाका मेळ्ळा अशें कर न्ही, सांगचें सोमा. पूण विशय हांवें स्पश्ट समजूं जाय. म्हाका असले एक भाग देणें देवान फावो केल्ल्याक म्हजे पासून देवाक अर्गां दिया म्हणून हांवें सांगत जाय. कुटुंबदारांक, कुटुंबाच्या सन्याक हांवें आपोवन म्हणत जाय, देवान आमकां हें सकट दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया, अर्गां दिवया. कित्याक देवान आमकां दिवंक जाला. जेजूक आमचो गवळी जावन ताणें दिला, बरो गवळी जावन तो ताणें आमकां दिला. तो आमचे हर एका घडये जतन घेवनूच आसा. देखून आमी ताका अर्गां दिवया. असलें चिंताप, असलो मनोभाव मोगाच्या भावा भयणीनो आमचो जावंक जाय, आमचो जावंक जाय. त्या दाणा आमकां निजायकी असले एक संतोश भक्तागे हांवें देवान केले उपकारा खातीर अर्गां दिलीं. देवान केले उपकार मानून घेतले. एक ल्हानशा कार्यांत कोणें इल्लीशी वावट केल्या, तो आखरेक राखून रावता, 4 कानांनी आयकोंक. म्हजें नांव सांगून म्हाका थँक्स म्हणटा गे वो ना. पळया एक मनीस, जर तर 8 जाणांची नांवां तूं सांगताय, एकल्याचें सोडताय, थोडे पूट तूं सांगताय कोणाची नांवां सोडून गेल्यार म्हाका बक्षिया म्हणून, जाल्यारय ताका संतोश खंयच्यान ताचें नांव काण ताका थँक्स म्हळ्यार. पूण तें म्हणजयच म्हणून न्ही हांवें सांगचें, कित्याक देवान पळयलां तुवें बरें केल्लें. कित्याक आमी कितेंय बरें केलां रे मोगाच्या भावा भयणी, तें देवानच आमच्या मुखांत केल्लें. पूण हांवें कांय व्हड केल्लें ना. जाल्यार देवान कितेंय आमचे खातीर केलां जाल्यार, देवान आमकां कितेंय केलां जाल्यार तें ताणें एक वर्त्या मोगान आमच्या वयल्या मोगान आमी केलां. आमी करचे खंयचेय उपकार तांचो स्वार्थ आसूंक पुरो, वा ताणें म्हाका पयलो उपकार केला देखून हांवें केला जावंक पुरो, वा आनी मुखार तो म्हाका उपकार करीत म्हणलें मनोभावन हांव करता जावंक पुरो, वा ताणें म्हाका कितें दिलां फारीक करूं ना अशें म्हणी करून ताका हांव कितें इल्लो उपकार करता. कितें तरी तांचो स्वार्थ आसूंक पुरो मोगाच्या भावा भयणी. पूण हांवें देवा खातीर कितें केल्लें आसा म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटयलो? कितें हांवें देवा खातीर केल्लें आसा? कांयच ना. देखून देवाचें उतर म्हणटा, आमी फातकीं आसल्या तेन्ना देवान आमचे खातीर आपल्या पुताक ओपून दिलो. आमी फातकीं आसल्या तेन्ना. तर देवान आमचो इतलो मोग केला, तो वर्णूंक असाध्य. देखून थोड्यो संगती म्हणी उडासाक हाडन आमी ताका अर्गां दिल्यार कितली भागी आमी. आनी जर तर मोगाच्या भावा भयणीनो इतलें आमकां देवान करन आमी जर तर खंत करता जाल्यार देवाक आमी संतोश दिता गी? खंडीत जावन ना, खंडीत जावन ना. तर आमी मागोंक ना गी, देवा लागीं उलोवंक ना गी, खंडीत जावन आसा. कितें विशय सांग आनी देवाक तूं अर्गां दी. कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज म्हूण सांगला तें, हर एक तुमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. उपकारी मनान देवाक कळीत करा. ते दुआ कितें अजाप करता ते दुआ. तूं आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें म्हणजे देवाचें समाधान. आमच्या जाणवायेन समजोंक जायना. कित्याक ओडला हांवें सांगलें जोन्स वांजेल 14 अध्यायांत थंयसर कितें बरयलां? 7वे वळ्या रितावन संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. देखून संवसारी दृश्टेन तें आमकां देवान दिवचें समाधान कसलें, कशें म्हाका मेळ्ळें तें वर्णूंक जायना. तितलो समाधानी हांव जाता, तितलो समाधानी हांव जाता, कित्याक तें देवान दिल्लें समाधान. देखून तें समाधान आमकां मेळटा आनी आमची काळजां आनी आमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखता. म्हळ्यार सदांच हर एक घडये म्हाका भोगता गे हांव जेजू थंय एक जावन आसा, हांव जेजू थंय एक जावन आसा. तो बांद तुटाना, तो बांद तुटाना. जेजू थंय हांव एक जावन आसा. देखून ताजेत हांव ती निरंतर ती हांव ती झर ताजेत हांव म्हाका वळटा. आनी हांवूय तसलेच एक कितें देवाच्या हातांत एक हातेर जाता. म्हजे मुखांत हांव पेल्याकी समाधान दिवचो व्यक्ती जाता. केरळा देवाचें समाधान हांव अनुभव करता, पेल्याकी हांव तें समाधान दिवचो व्यक्ती जाता. कशें? कोणी म्हाका विचारता, कितें सायबा तूं इतलो समाधानी, सगळो संवसार उसंबोळ जाला, वैरपंथा जाला, कंतीन भरला, बियान भरला, तूं समाधान आसाय? वय, हें म्हाका देवान दिल्लें समाधान. हें समाधान म्हाका देवान दिल्लें, संवसारान दिल्लें न्ही. देखून हांव समाधानीन आसा. हें समाधान म्हाका देवान दिल्लें, देखून हें समाधान म्हजें हांव कोणाकी सोर व्हरूंक जावना. कित्याक संवसारान दिल्लें न्ही तें.
देवान दिल्लें समाधान म्हजें थंय आसा. हें कोणेय वरवीं म्हजें हांव खाण दवरूंक जावना. देखून तें म्हजें थंय आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, केदळां आमी देवाक केल्ले उपकारच नियाळटा तेन्ना उरलें आमकां कितेंच उडास दवरूंक जावचें ना. तितलें आमकां अर्गां दिवया म्हूण भोगता. आनी कितेंय विशय आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, कुटुंबा जिवितांत आनी हेरां खातीर हेरांच्या विशयांत जावंक पुरो आमकां कितेंय मागोवंक आसा, आमी कितें तो विशय सांगचो आनी देवाक अर्गां दिवचें. कित्याक हर एकलो आमची भाव भयणी आनी आमी कळीत आसा आमकां जेजू आयिल्लो हर एकल्याच्या सोमेस्तांच्या सोडवणे पासून. तशें म्हणटा आसतना सगळ्यांचोय उगडास काडन सगळ्यां पासून ती आमी देवाक अर्गां दिवचें. मोगळ बाप्पा, हर एकल्यांक जेजूची वळख जायशें केल्ल्याक, हर एकल्यांक देवाची जेजूची खऱ्या देवाची सोडवणदाराची वळख जाल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. आमकां बरे बरे राजकीय मुखेली दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आमकां बरो सरकार दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. केदळां आमी द्वेश उलयता, केदळां आमी असमाधानाची उतरां उलयता, दुबावाची उलयता, खंत उलयता. कितें बरें जाल्लें आसा मोगाच्यान? कांय तरी बरें जाल्लें आसा? त्याच बदलाक तोच विशय घेवन बरें जाल्ल्याक, बरें दिल्ल्याक, बरे व्यक्ती आमकां फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां म्हळ्यार कितें संतोश न्ही गे? म्हाकाय समाधान. तासो पेल्याचो मोग केल्ले बरी हांवें जालें आनी एकल्याची झडती कतश्यांत करिनातल्या बरी जालें. आनी हांवें कितें बरें आशिल्लें तें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें बरी जालें. पळय गी, तशें जाल्यार आमी कितले भागी. कसलोच खंत हुस्को दवरिनासतना हर एक आमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनान देवाक आमी समर्पण दिवं जाल्यार हर एका घडये आमकां ह्या खातीर मागया, ह्या खातीर मागया म्हूण भोगता. ह्या दिसांनी युवा जण, युवक युवती वा थोडीं वडाय आसूं पुरो ड्रग्स आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ली आसात. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, गवळी बापानी हो म्हयनो सप्टेंबर म्हयनो त्या खातीर समर्पण दिल्लो आनी जायते कडेन मागणें केलां. आमी त्या सगळ्यांचो उगडास काण जर तर जेजू सगळ्यांक तुवें मादक द्रव्यां सुटका दिल्ल्या खातीर, हर एकल्यांक ह्या मादक द्रव्याच्या त्या एक बांदपासतावन सुटका दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. म्हणटा आसतना तें उरता तें काम करना गे, खंडीत जावन करता मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक आमी खंत करून कांयच प्रयोजन ना. जेजून अशें म्हळां तुमी खंत करची सोडा, खंत करिनाकात. कित्याक खंत आमकां देवातावन देवाक लागीं वचच्या बदलाक देवातावन आमकां पयस करता. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे सांगात आसतना आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? तर आमी खंत कित्याक करची? कित्याक आमी हुस्को करचो? फाल्यांचो हुस्को, परवांचो आनी कितें संवसारांत अशें सकट घडोवन आसा न्ही गे? कोण आमकां हाचे तावन निवारत? मोगाचे न्हू, जेजू म्हळ्यार आमकां आमच्या पातकांतले सोडयतलो म्हणून अर्थ म्हणून आमी सांगता आसतना हर एक बांदपासाक जेजूस वकात, हर एक बांदपासाक सुटका जेजू तावनूच म्हणटा आसतना त्याच जेजूची वळख म्हाका आसता आसतना जेजूच्या नांवान, कित्याक हांवें तें मानून घेनाचो जेजू हर एकल्याक ह्या बांदपासांत तुवें सुटका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी कित्याक हांव अशेंय सांगून वचो मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या नांवान हांव फरमायतां ह्या वायटाक तुकाच उमटून वचून दर्यांत वचून फोड. तुका कसलोच अधिकार ना म्हजेर, म्हज्या भावा भयणीचेर. तूं हुमटून वचून पाळा समेत हुमटून वचून दर्याक वचून फोड. आनी कितें हांवें मागणें केलां तें हांव जालांच म्हणून सतमनतां, काळजांत हांव मानून घेता आनी जायशें केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हणून कित्याक आमी भावार्थान आमचें मागणें करूंक नसो? कित्याक जेजूची सकत जेजूच्या नांवान हांव कितेंय मागतां तें म्हाका मेळ्ळेंच. देखून न्ही गे मार्कोस वांजेल 11 अध्याय 26 वळेरेंत कितें बरयलां? कितें सकट तुमी मागण्यांत मागता तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. मेळ्ळांच म्हूण सतमानले उपरांत अर्गां हांवें दिवंक आसात. देखून हर एक तुमच्यो गरजो मागण्यान आनी उपकारी मोनान देवाक कळीत करा. त्या वेळार तुमकां समाधान, असलें समाधान मेळटलें गे. हें जालांच, म्हाका आनी ह्या विशयान खंत करची गरज ना. कित्याक हांवें देवाक मागण्यान आनी उपकारी मनान ही संगत हांवें कळीत केल्या. पेल्याच्यो गरजोय हांवें मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा मुखार हांवें समर्पण दिल्यात. आनी कितेंय सोडवणें आसा तें सकट हांवें जेजूच्या नांवान फरमायलां. हें पाळा समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून फोड, नाश जावन वच आनी
जेजूच्या नांवान फरमायल्या वरवीं तें घडलांच म्हणून हांवें सत मानलां आनी त्या खातीर हांवें जेजू देवाक अर्गांय दिल्यांत. तशें म्हणटा आसतना हांवें कितें मागलां तें जालांच म्हूण मानून घेवचें. सबार फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो, एक मागणें आमी अशें करता, उपरांत त्या व्यक्तीक पळयता आसतना आमकां तो तसोच आसल्या बरी दिसता. हांगासर आमी चुकोवन पडटा. हांवें मागलें कांयच जावना. ना, हें आमकां सैतान परतून फटयता. अळे तुवें 4 फावटी मागलें, पळय तो पळय 4 फावटी न्ही, भावार्थान 1 फावटी मागल्यार पुरो जालें. तूं ताका पळयनाका. ताचे थंय ती बदलावण ती जावनूच आयल्या. ती तुका आतां दिसना. थोडे फावटी मात्र आमकां तक्षण पळयचें म्हणल्यार बरें. आत्तां बीं घालें, आत्तां रूख जावन फळ आंबे खावंक मेळचे. आंब्याची पार मातयेन घाली मातर आतांच म्हाका आंबे खावंक मेळचे म्हणल्यार बरी. ना, तशें जायना. हांगासर तें मुळा समेत हुमटून वेचें जाल्लें निमती. थंयसर तुका हांगासर काल जाता मुळा समेत हुमटून वेता आसतना तें तुका दिसना. कित्याक तीं पाळां, मुळां, पोंदां आसात, मातये पोंदां. तो पाळां तावन मुळाक तावन सुकोवन येवन आसा. ती समस्या, ती पिडा शिडा देखून तुका कळना जावंक पुरो. देखून तुवें काल सतमनीचें हें ताचें तें जावन गेलां. हांवें मागण्यान भावार्थान मागलां, उपकारी मोनान हें घडलांत म्हणून देवाक हांवें अर्गां दिलां. देखून तें थंयसर जावन गेलां. कित्याक संवसारी वखद आमकां थोडे फावटी वयर तक्षण गूण जाल्ले बरी दाखयता जावंक पुरो. आनी ताची पाळां मुळां तशींच आसतात मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून परत आमकां ती पिडा शिडा येता. परत आमी वखदाक संपडटा. परत आमकां चिकित्सा गरज आसता. पूण जेजून गूण करचें. सांगा पळया, एकलो तरी जेजून गूण केल्लो परत पिडेस्त जाल्लो एक मणी दाखलो आसला सांगा पळया, आसा गे? ना, ना. देवान करचें अशें, जेजून करचें अशें. हें आमी मानून घेवया. आनी आमी कंत करच्या बदलाक आमी कालें करचें देवा, कितें करचें समजना म्हणच्या बदलाक कसलो सुखंत हुस्को दवरिनासतना हर एक आमच्यो गरजो, आमची मागणी उपकारी मनान, मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक आमी समर्पण दिवया मोगाचें न्हू. खंडीत जावन मेटा न्ही, गरजेवंत आमकां दिसतात. संवसाराक पळयता आसतना जायत्यो गरजो आमकां दिसतात. वाट एकच, आमी मागण्यान आनी उपकारी मनान आमी तें देवाक समर्पण दिवया. आनी कितें आमी मागलां तें आमकां मेळ्ळांच म्हणून आमी सत मानया. आनी त्या पासून देवाक अर्गां दिवच्यान ती गळाय करची नाका, ती आमी आतांच दिवया. खंडीत जावन आमी असल्या समाधानान जियेतेल्या ओगी तें आमी थंयसर फिलिपिकारांक बरयल्या 4थ्या आवस्वरांत थंयसर 6व्या वळेरींतल्यान वाचल्या बरी. तेन्ना कितें जातलें? तेन्ना आमचे जाणवायेन आटापूंक नाजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान आमची काळजां आनी आमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलीं. त्याच देवा बापाक, त्याच जेजू क्रिस्ताक, त्याच पवित्र आत्म्याक, त्रिएक देवाक मोगाच्या भाव भयणीनो सदांच जावं अर्गां आनी होगलाप, स्तुती आनी आराधन, वंदन आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. एक मागणें आमी करया आनी त्रिएक देवाक अर्गां दिवया. मोगळा बापा, दोळ्यांक दिसच्या सर वस्तू आनी मनशां परास चड आनी चड दोळ्यांक दिसनातलो तूं त्रिएक देव आमची जतन घेवन आसाय, आमकां राखोन आसाय, सांबाळन आसाय. हर एका मेटांनी तुज्या दुता मुखांत आमची जतन तुवें घेतल्याय. आजय घेवन आसाय आनी फुडें आमकां हर एक संगत आमच्या जिवितांत बरेंच जायशें तुवें केलाय. आमच्या मुखल्या जिवितांत बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां भरलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां तुवें आमची सोडवण तुवें केलाय. आमचें तुवें काकूळट दाखयलाय. आमकां मोगळा बापा तुजी परजा जायशें केलाय. तुजी परजा जायशें केलाय. आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. सदांच आमी मागणें करता आसतना उपकारी मनान तें करूं, उपकारी मनान. कित्याक कसलोय विशय आसूं दी मागण्याचो, तो आमच्या जिणेंत जारेक आयला म्हणून आमी मानून घेवचें. आनी मोगळा बापा अशें तुवें केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हणल्यार त्याच पिरितान मनोभावान भरून आमचें मागण्या जिवीत आमी जियोंक आनी असलें मागण्या जिवीत आमी निरंतर तें करूंक.
कित्याक केरळा तुजो उगडास कारण तुवें केल्ले उपकार नियाळन त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिना तेन्ना आमचो दुस्मान आमकां तो पासांत घालता आनी तो पास मांडून आसा पूण ताच्या विरोध झुजोवंक आमकां एक सातर कळनासतना आमी मागणें करचें मागणें कशें करचें म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय उपकारी मनान आनी कसलोच खंत हुस्को दवरिनासतना तें आमी करूंक जाय म्हणून तर असलें एक वर्तें भाग आमकां तुवें फावो केल्याक आनी वर्णूंक आसात जाल्ल्या रितीन मेजूंक आसात जाल्यार तितल्या रितीन तितल्या मापान तुवें आमचो मोग केल्ल्यान त्यो हर एक संगती हर एक घडये उगडासा कारण त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमकां कितेंच उणें ना म्हणलें बगप त्या वेळार आमकां धर म्हूण दिसतलें म्हाका कांयच उणें ना देवान म्हजे खातीर सक्कडी केलां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार पवित्र आत्म्या मुखार आतां म्हाका एक काम आसा तें जावन आसा हांवें म्हजें उपकारी मन देवा थंय दाखोवचें म्हजें उपकारी मन देवा थंय दाखोवचें मेटा न्ही कितेंय म्हाका गरज म्हूण दिसल्यार तें म्हजे जिणेंत तेंच देवान करन जालां म्हणलें हांवें मानून घेवचें आनी त्या पासत देवा तुका हांवें अर्गां दिवचें हें जावन आसा म्हजें काम म्हणलें सत हांवें मानून घेवन सदांच तुका अर्गां दिवन दादोसकायेन भरलेलें आमच्या जाणवायेन आटापोंक नजो जायना तसलें एक वर्तें देणें म्हणजे तुजें समाधान आमचें कर्ण घेवन आमच्या मुखार तेंच पेल्याक वांडचें तसलीं हात्यारां जावन तुवें आमकां आपयलाय हात्यारां जावन आमकां तुवें रुपांतर केलाय ह्या पासत आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.